मोदेची सुंदरता गोकुळी वासगो आपले जीवित तुका भेटो तुझे कुटुंब एकटाय सदा बाबात विश्वास मोगून चालता तुझे कुटुंब एकटाय सदा बाबात विश्वास मोगून चालता तांची भक्ती आपली करू जेसू वरवीं तुका बसू जेसू वरवीं जिवीत सोडू तुझे कुटुंब एकटाय सदा बाबात विश्वास मोगून चालता तुझे कुटुंब एकटाय सदा बाबात विश्वास मोगून चालता तुझे उदरका Gesù quello concevo tu già oltre casa tu già c'è una cascina su tu c'è cuto e dai sada babat viswas mogut sada tu c'è cuto एकटाय सदा बाबात विश्वास मोगून चालता बाप्पा आमचो तूं मोगोदाय आमचे मोदेची सुंदरता ओ गोकुळी वासगो आपले जीवित तुका भेटो तुझे कुटुंब एकटाय सदा बाबात विश्वास मोगून चालता तुझे कुटुंब एकटाय सदा बाबात विश्वास मोगून चालता सगळीं बसूया. तुझें कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास मोग उच्चारता असल्याच उतरांनी आमी सगळीं हांगा एकठांय जावन हे दोबाजीक मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक तयार जाल्या. Saint Paul writes to the Romans in chapter 15 verse 7, therefore welcome one another as Christ has welcomed you for the glory of God. हे मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक आजीर जाल्ल्यांक आनी इंटरनेटाचो वापर करून हे मिसाची भेट भक्तीन पळयतल्यांक आमी तुमकां सगल्यांक जेजूच्या नांवान माये मोगाचो येवकार दिता. जोरूय आमकां भावार्थ आकारणेच्यो कार्यावळी सदांचे भाशेन हे कोविड-19 पिडेक लागून करूंक मेळोंक ना.
तरी मास मिडियाचो वापर करून आमी आमचो भावार्थ आकारूंक आनी आमच्या भावार्थान वाडूंक पावल्या. आयज जेजूच्या उल्कीच्या दिसा ह्या वर्सा केल्ल्या भावार्थ आकारणेच्या वावरा खातीर हे पवित्र मिसाचे भेटेन देवाक दिनवासूंक आनी आमचो भावार्थ सोबरोंबूंक हे बागेवन कातारिनाच्या इगोर्जेन एकठांय जाल्या. ह्या इगोर्जेच्या पादविगारा फादर आल्फ्रेड वाज, पातकुरा फादर सॅबी वाज, तशेंच ह्या फिरगोसकारां बरोबर आनी आमच्या केंद्रान वावुरतल्या फादर सावियो, सिस्टर आरती आनी फावस्ता आनी आजीर जाल्ल्या शाळेंतल्या शिक्षणाच्या आनी संदेशकारांच्या तशेंच आवय बापूय आनी भुरग्यांच्या नांवान आमी आमच्या गवळी बापाक भोव मानेस्त फिलीप नेरी फेर्रांव हांकां ह्या भावार्थाच्या सुवाळ्याक आमी येवकार दिता. दर आयताराक 10 वरांचे मीस काथेद्रलाच्या चॅप्टराचे कॅनन्स भेटयतात. आयज थोडे कॅनन्स ह्या मिसाचे भेटेन हाजीर जावन सोहो बलिदानांत वांटो घेतात. तशेंच हेर आमचे यादनीक भाव आसात तांकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. आनी इश्टानो, तुमकां सगल्यांक आमच्या शिक्षकांक, देव संदेशकारांक, आवय बापायंक आनी भुरग्यांक आमी माये मोगाचो येवकार दिता. आमी सगळीं आमचो भावार्थ ही मिसाची भेटेन समोरुया. सगळीं उबी रावया. प्रितीच्या भावा भयणीनो, ह्या उजवाडीत नव्या दिसाची कृपा आनी शांती तुमकां आवडेता. आयज आमच्या गोंयांत पवित्र सभा धर्मप्रांतीक जेजूचे वळखीचो दीस समोरपता आनी हो मुखी समारोप ह्या वेळार ह्या काथेद्रलांत घडटा. आयच्या सेवा धर्माचो विशय तुमी म्हजे गोवाय. जरूय ह्या वर्सा भुरग्यांक जेजूची वळख सदांचे पोरी घेवंक सोयेक मेळूंक ना, तरी पूण लोकसंपर्क सदनाच्या आदारान जेजूची वळख भुरग्यां मेरेन पावोवंक वेगवेगळीं खातीं जबाबदारेन वावुरलीं. क्रिस्ती धर्म शिकवणेचें केंद्र आपल्या हातान घेतिल्ली जबाबदारी अदीक करून आवय बापाय, देव संदेशकारां आनी दोतोनीच्या भुरग्यां सोवें पाळूंक भारी वावुरले. आयची समारंभणी जावन आसा तेंची ह्या सगळ्या भावार्थ आकारणेच्या वावराची. जेजू बापाची वळख सगळ्यांक पावोवंक वेगवेगळे तरेन वावुरलो. तशेंच तो एकाच गांवांत वा एकाच जाग्यार रावूंक ना, पूण गांवांनी आनी नगरांनी भोंवून आपलो संदेश परगट्टालो. शिसांनी जेजूच्या पावलांनी चलून ताचो बरो वावर संवसारांत चालूच दवरलो आनी ताचे गोवाय जाले. आमचो गवळी बाब ह्या वर्साचे गवळीक चिंतीन जेजूचे गोवाय जावंक आमकां उलो मारता. ह्या गवळीक आनी दोतोनीच्या वर्साचो विशय म्हणल्यार तुमी म्हजे गोवाय. ह्या विशयाच्या उतरांची आनी समजणी घेवया आनी कोण परी आमच्यान जेजूचे नीज गोवाय जावंक जाता तें नियाळुया. सगळीं बसुया.
ह्या नव्या वर्साच्या विशय तुमी म्हजे गोवाय. यू आर माय विटनेसीस. आमच्या गवळी बापान आमकां दिला. हो विशय आमकां दोमदुताचो इतिहास ह्या पुस्तकान आवेस्वर 1 आनी वोळ 8 हातून मेळटा. हो विशय आमी आतां ह्या पड्ड्यार पळयता. देवान मनशाक आपलो मोग आनी काकलूट अणभवून ती दुसऱ्यांक आपले जिविताचे गोवायकेंतल्यान वांटूंक आपयल्यांत. ह्या वेळार आमी लोगोच्या एक खुणाची समजणी घेवया. पृथ्वी गोल. हो पृथ्वी गोल आख्खे मुनिस्कूल जे ह्या संवसारांत जियेता तें खुणायता. खुरीस. खुरीस जेजूच्या मोदेस्तीपणा उद्देशी देवा आनी मुनिस्कुला मोदें जाल्ले आध्यात्मीक भेटेची निशाणी. जेजूचे मुखामळ. जो कोण दुसऱ्यांक जेजू दिवंक सोदता ताणें स्वता पयलें जेजूक आपणावंक आपले भितरले बदलप अणभवूंक एकदम गरजेचें. काळीज. काळीज सोम्या जेजूच्या कोश्टामोर्ना आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं स्पश्टीत जालोल्या देवाच्या मोगाची खोलाय खुणायता. किर्ना. किर्ना पवित्र आत्म्याच्या कार्या उद्देशी जे भितरलें बदलप आपूण स्वता अणभवता ताची खुणा. पावलां. आपल्या अणभवा वरवीं स्वता भितरलें बदलप जावन गोवाय कशें फुडें वेतोल्या मनशाची ही पावलां खुणायता. तीर पावलां. आपूण आसा थंयच गोवाय म्हूण स्पश्ट करतात. चलतली पावलां. संवसाराच्या शिमा मेरेन गोवाय दिवंक वेतोल्यांक खुणायता. ह्या सातूय खुणाच्या आदारान ह्या गवळीक वर्साच्या विशयाचो टोकटो आमी तयार केला. वर्सभर आमी भावार्थ आकारणेचो वावर तशेंच ऑनलायन कॅटेकिसीस आनी रेज पोरजोळ ही मासिकां ह्या वर्साच्या विशयाचेर आटापून आमी चालूच दवरलो. ह्या दिनवासनेच्या बलिदानान वांटो घेतना आमच्यो बऱ्यो चाली वागणुकेंतल्यान आनी वावरांतल्यान जेजूची वळख आमच्या कुटुंबांनी, फिरगोजांनी आनी शाळांनी उर्बेन आमी चालूच दवरून जेजूचे खरें आनी नीज गोवाय जावंक ह्या मिसा बलिदानांत जोण एकल्यांक बापाची कृपा मागुया. आमी सगळीं उबी रावया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांची शांती तुमचे सगळे आसूं. म्हज्या मोगाळ भावां भयणीनो, जशें आमी आतांच आयकलां, व्हडे खुशालकायेच्या आनी भक्तीच्या भावनांनी भरून आयज आमी ह्या देव मंदिरान आमच्या दोन प्रांतीक जेजूच्या ओळखीच्या आयताराची समोरमणी करूंक हांगासर आमी एकठांय जाल्या. हे ओरोसूय भर आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या समुदायांनी, आमच्या फिरगोजांनी आनी आमच्या इस्कॉलांनी
चल्लोलो दोतोंनीचो वावर बापाक उबारुया. ह्या वावरा खातीर बापाक दिन वासुया. तुमी हांगासराचीर आसलेलीं ह्या दोतोंनीच्या मुणयारपणांचे लागशिल्ले सौकारी जावन आसा. तर ओरोसूय बोर आमच्या दोन प्रांतांत चल्लेल्या दोतोंनीच्या वावरा खातीर भोव पवित्र त्रित्वेक वाखाणटना ह्या मिसान आमी ओदीक खोलायेन जेजूचो खासगी अणभव करून त्या जेजूच्या पवित्र आत्म्याच्या बोडान आमच्या उतरांनी, आमच्या कोरण्यांनी आनी आमचे वागणुकेन आमी जेजूचे उर्बे भरीत साक्षीदार जावंक बापाचे कृपेचें बोळ आमकां मागुया. आनी हे दिनवासनेचे भावार्थाचे समोरमणेक तयार जावंक आमच्या जिविताचे नदर मारून आमी जावं कातेकिस्तां कशीं, शिक्षकां कशीं, आवय बापूय कशीं आनी भुरगीं कशीं जायते पावटी ह्या दोतोंनीच्या वावरान, भावार्थाच्या आकारणेच्या वावरान आमची जबाबदारी चलोवंक चुकल्या म्हूण ओळखून खालतेपणी देवाचें आनी एकामेकाचें भोगसणें मागूंक आमी तयार जावया. आवय बापूय, सोम्या जेजू भुरग्यां सवें आमची जबाबदारी वळखून घेवंक तांकां भावार्थान आनी क्रिस्ती तत्वांनी वाडयतल्यांत म्हूण आमी भास दिल्ली. ह्या वर्सा लोकसंपर्क साधना वरवीं तुजी वळख आमच्या भुरग्यांक पावोवंक आमकां जायते सोयेक फावो जाल्ले. आमी आमच्या भुरग्यां बराबर सांगाती बसून आमच्याय भावार्थाची आकारणी करूंक जाताली, पूण आमी आमच्या वावरांत गुल जाल्ल्या आनी आमी आमची जबाबदारी भुरग्यांच्या भावार्था वाटेन बेस बरे तरेन पालूंक ना. आमकां बोगोस. भुरगीं, क्रिस्ता जेजू तुजी ओळख घेवंक वेगवेगळे उपाय तुवें आमकां फावो केल्यात. बऱ्या तत्वांनी आमचें जिवीत जियोंक पाटाच्या शेवटाक आमकां सुचना मेळटल्यात, पूण ही शिकवण आमी आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालूंक ना. आमकां बोगोस. देव संदेशकार, शिक्षक, सोम्या जेजू सुपुर्ल्या भुरग्यांच्या भावार्थाची आकारणी करूंक जावन आसा आमचें कार्य आनी मुख्य जबाबदारी. ह्या वर्सा वेगवेगळे उपाय वापरून आमी तुजी वळख भुरग्यांक पावती केल्या, पूण जायते पावटी आमी भुरग्यांक शिकोवंकूच उरल्या. आमचे शिकोवणे पोरमोणे आमची चाल वागणूक जावंक ना. आमकां बोगोस. सोर पोदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी सगळीं आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावों. आमेन. Muy
Pratuja. Sorvespora आमच्या कारोका तुझ्या पुतान जेसून केल्ले सोडवणेचें काम संवसार सोरोपुर्यान चलच्याक तुजी पवित्र सोबा सगल्या पोरजांक तारोणांचो संस्कार जावची म्हूण तुजी खुशी जाली. सगले रोसणेंक सोडवण मेळोशी करूंक आपणांक जबाबदारी आसा म्हूण ओळखून घेवंक तुज्या बावार्थ्यांची काळजां जागोय. ए पोरी, सोर राष्ट्रांतली तुका एक पोरजा वयर सरूं आनी निरोंतरी वाडूं. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवडकी चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. पयल्या वाचपांत जोब आपल्या कोश्टांनी पोरयान देवाचेर विस्वास ठेवता. तो आपल्या मरणाची वाट पळयतना आपणाचेर आयलोले कोश्ट सोसूंक तयार जाता. हें पयल्या वाचपांतल्यान आमी आयकतल्या. जॉबाच्या पुस्तका वेलें वाचप. जोब अशें उलयतालो, मनशाचें जिवीत ह्या संवसारांत एक बारादीक ओजें न्हय आनी ताचे दीस कोश्टवतल्या वावराड्याचेर कशें न्हय. गुलाम सावलेक आशेता आनी वावराडी आपल्या दिसवड्याचें चिंता. तशेंच म्हाका रिकामे म्हयने फावो जाले आनी दुखी कोणती भायर म्हाका आनीक कांयच ना. अंतुर्नार पडून हांव चिंतां, केन्ना दीस उदेतलो. पूण रात सोरोन सोरोना. सकाळ जायसोर हांव सगळोच तळमळटां. विणप्याच्या सुता गाडये परस म्हजे दीस बेगीन धांवले आनी बोरवासो दोर नासतना ते सोरले. म्हजें जिवीत एक स्वास कशें आनी म्हजे दोळे केन्नाच कुशालकाय पळोवचे नात म्हूण उगडास दवर. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब हे परी जातलो. सर्वेस्पराक वाखाणात फापसयल्ली काळजां तो नव्यान बरी कोत्ता. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराक वाखाणात फापसयल्ली काळजां तो नव्यान बरी कोत्ता.
दुसऱ्या वाचपांत शुभ वर्तमान परगटूंक म्हाका वडवीक न्हय, पूण देवान म्हजेर घाल्लो कायदो म्हूण सांगून भाग्यवंत पावलू कोरिंतकारांक बरोवन देवाच्या वावरांत तांचे जबाबदारी विशीं तांकां उगडास करता. आमी संदेशकारां कशीं हो संदेश आमकांच दिल्ल्या भाशेन आयकुया. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, शुभ वर्तमान परगटचें काम म्हणल्यार म्हाका वडवीक न्हय, तो एक म्हाका कायदो. तें हांव परगट करिना जाल्यार म्हजें कोटा. म्हजे खुशेन हें काम हांव करतां जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी, पूण म्हजे खुशे विणें हो कारबार म्हजे आदीन केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा? शुभ वर्तमान म्हाका दिता ते हक्क सोडून हांव तें फुकट परगट्टां, तातूंच म्हजी मजुरी आसा. सगल्या मनशां संबंदी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जाला. असोक्तांक जोडून घेवंक असोक्तां बराबर हांवूय असोक्त जालो. थोड्यांक पूण कशे भाशेन तारण जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सोगोट जालो. शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगलें हांव कोत्तां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. शुभ वर्तमानांत जेजू न्हयच उतरांनी पूण आपल्या कोडण्यांनी बापाची बरी खबर परगट करता. जायत्या वायटाकारांक पेटकोणी दिता आनी देंवचार लेगून काडूंक ताका पदवी आसा. लोक ताका सोदूंक येतालो हें पळोवन तो थंयच रावना, पूण दुसऱ्या गांवांनी भोंवून आनिकूय लोकांक प्रसंग करूंक वावुरता. हें देवाचें उतर आमी चीत दिवन आयकुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. देवस्थानांतलो भायर सरून जाकोबा आनी जुआवा सांगाती जेजू सामको सिमाव आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. सिमावाची सासू जोरान आंतरुणार पडलोली आसली आनी ताणी ताका रोखडीच तिची खबर दिली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयली आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती ताची परामोस करूंक लागली. सांज जातूच तीस दारयेर पडल्या उपरांत सगळ्या वायटाकारांक आनी देंवचार बसुल्ल्यांक ताचे सोरशीं हाडटाली. ताच्या दारार नोगरभर लोक जमून खेट जाल्ली आनी जिन्सां भासाची खूब बोड लिकारां ताणें बरी केली. जायते देंवचारूय काडले. तरूय आपूण कोण
तो ते जाणा आसले देखून तांकां तो उलोवंक दिनासलो. चड सकाळीं उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय मागणें करतालो. सिमाव आनी ताच्या सांगाती आसले ते ताका सोडून गेले आनी ताका सोदूंक गेले आनी ताका सोदून काडटूच तांणी म्हळें, सगळो लोक तुका रावता. ताणें ताका सांगलें, दुसरे कडेन लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नोगरांनी वचूया, कित्याक थंयसरूय हांवें प्रसंग करूंक जाय. ह्याच पासत हांव आयलां. आनी आख्ख्या गालिल्यांत भोंवून तांच्या देवस्थानांनी प्रवचन करतालो आनी देंवचार काडटालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाच्या इश्टानो, ह्या गोंयलीक वर्साचो आनी आमच्या दोतोन्नीच्या वावराचो विशय हो जावन गेलो. तुमी म्हजे गवाय. यू आर माय विटनेसीस. आनी होच विशय आमी आयज हे आमचे दिनवासनेचे भावार्थाचे समोरमणेक घेतला. हो विशय म्हज्या मनान भाग्योन जुझेवाजाचो, आमच्या गोंयच्या पुताचो, आमच्या दोन प्रांताच्या आस्काऱ्याचो उगडास हाडटा. थोडेच दीस जाल्ले गेल्ल्या म्हयन्याचे 16 आमच्या आस्काऱ्याचे परबेची समोरमणी आमी केली. आनी जुझेवाज देवाच्या मोगाचो आनी जेजूचो उत्तम आनी परजोळीत गोवाय कसो जियेलो. तो एका देवबिरांतीच्या भावार्थाच्या गोराब्यान जल्मलो. तो ल्हानूच आसतना ताच्या आवय बापायन ताच्या काळजान जेजूचो मोग रिगोयलो. तांच्या गोराब्यान सदांच सांगाती मागणें आसलेलें. सकाळीं फुडें उठ्ठोच तीं सगलीं आवय बापूय भुरगीं सांगाती मागणें केल्या बगोर आपल्या दिसाक सुरवात दिनासली. त्या गोराब्यान नियमीत संस्कार घेवप आसलेले. सांजेच्या वेळार तेरसाचें मागणें सोंपल्या उपरांत आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक, आपल्या घरच्यांक क्रिस्त पुराणांतलें वाचप करतात. सांतांचें जिवीत वाचून आपल्या गोराब्याच्या वांगड्याच्या काळजांनी, आपल्या भुरग्यांच्या काळजांनी जेजूचो मोग रिगोयताले, भावार्थान तांकां वाडयताले. आनी देखूनच तो ल्हानूच आसतना जुझेवाज भावार्थान वाडून गेलो. ह्याच भावार्थाची ओळख आपल्या सांगात्यांक भुरगो कसो दिवंक ताका व्हडलो हुस्को आसलो. न्हयच उतरांनी ओळख दितालो, पूण आपल्या कोरण्यांनी जेजूचो मोग विस्तारतालो. आपले बरोबर शिकतल्यांक तांच्या शिकपान आदार दिवंक सदांच तयार आसलो. ल्हान भुरगो आसतना आपल्याक जेवण उणें करून दुसऱ्यांक वांटूंक, खेरीत भाशेन गोरिबांक उदारपणान दिवंक ताची खोशी आसली. उपरांत तो तरणाटो कसो हांगासर बागयोन पावलूचे कॉलेजीन शिकतना ह्या शारान जायते तरणाटे आसलेले. आनी जरी तर तांचे मोदें बरें तरणाटे आसले जाल्यार जायते जाण ओगुणांच्या गुलामपणांक सांपडलेले. जुझेवाज तरणाटो कसो ह्या वाट चुकलेल्या तरणाट्यांक शेगुणांचो आरसो कसो जियोंक वावूल. आनी उपरांत तरणाटो कसो देवान ताका दिलेल्या आपोवण्यांक जबाब दिल्या उपरांत पाद्री जातोच जावं आमच्या गोंयान, जावं मंगळुरान आनी उपरांत शेकी श्रीलंकेन ताचो हुस्को होच जालो. जेजूचो गोवाय कसो जियो. आपल्या उतरांनी, आपल्या कोरण्यांनी, आपल्या आख्ख्या जिविताचे वागणुकेन जेजूची बरी खबर शिंपडावन दुसऱ्यांच्या काळजान भावार्थाचें बीं रिगोवंक आनी फुलोवंक तो बावूल. भावां भयणीनो, हेंच जेजून आपल्या जिवितान केलें म्हूण आयचें शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता. जेजू ह्या संवसारान
बापाच्या मोगाचो आनी काकळुतीचो उत्तम साक्षीदार कसो आयलो. आनी जेन्ना एक दीस ताच्या धर्मदुतान फिलिपान ताका विचारलें, सोमिया आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. जेसून ताका सांगलें, फिलीप, इतलो काळ हांव तुमच्या सांगाता आसा आनी आजून तुमी म्हाका वळखोनान. म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. द वन हू सीज मी सीज माय फादर. जेजू आपल्या बापाच्या मोगाचो आनी काकळुतीचो गोवाय कसो जियेलो. आनी हेंच आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां. जेजू सोनवारा दिसा देवस्थानान गेलोलो. कित्याक देवस्थानान गेलोलो? आपल्या बापाक भोसूंक, आपल्या बापाच्या अणभवान वाडून वचूंक, बापाची बरी खबर परगटूंक. आनी देवस्थानान आसतना तो न्हयच शिकोवन दिता, पूण थंय येवंक देंवचाराक सांपडलेलो मनीस आसलेलो ताका सुटका दिता. आपल्या उतरांनी, आपल्या कोरण्यांनी बापाच्या मोगाक गोवायकी दिल्या उपरांत आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, तो आपल्या दोगां शिसां बरोबर, जाकोबा आनी जुआंवां बरोबर सिमावांच्या आनी आंद्रेच्या घरा वेता. जेजू थकलेलो आसलेलो. सोनवारा दिसात देवस्थानांतले भायर सत्तोश जुदेवांच्या नेमा प्रमाणे तांणी जेवण करूंक जाय आसलें. तो गोडेक भुकेलेलो आसलेलो. पूण त्या वेळार येवन ताका सांगतात, पळय गुरुजी, सिमावांची सासूमाय बरी ना. जेजू तांकां सांगिना, म्हाका जेवण करपाचें आसा, म्हाका विसो घेवपाचो आसा. ताचो एकूच हुस्को बापाच्या मोगाक गोवायकी दिवंक. तो तिचे सरशी बेता, तिका हाताक धरता आनी उबारता, तिका बरी करता. आपल्या उतरांनी तिका पेकोवणी दिवन बापाची दया दाखयता. आनी उपरांत ते सांजे भाग्यवंत मार्को आमकां सांगता, जायत्या पिडेस्तांक देंवचार बसलेल्यांक जेजू सरशी हाडटा. आनी जेजू तांकां सगल्यांक बरी करून बापाच्या मोगाची, काकळुतीची बरी खबर आपल्या कोरण्यांनी परगट, तांच्या काळजांनी भावार्थाचो उजवाड फांकयता. आनी दुसरे सकाळीं जेन्ना ताचे शीस येवन ताका सांगतात, सायबा सगलो लोक तुका सोदता. जेजू म्हणटा, ना, म्हाका दुसऱ्या गांवांनी, दुसऱ्या नोगरांनी वचूंक जाय. थंय म्हाका प्रवचन करूंक जाय. बापाची बरी खबर परगटून बापाच्या मोगाचो गोवाय कसो म्हाका जियोंक जाय. जेजू सगल्या वेळार, सगले सुवातेर, जावं आपल्या उतरांनी, जावं आपल्या कोरण्यांनी, जावं आपल्या आख्या जिविताचे गोवायकेन बापाचो साक्षीदार कसो जियेलो. आनी हेंच आमी करूंक जाय म्हूण आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्यवंत पावलो आमकां उगडास करता. भाग्यवंत पावलो म्हणटा, शुभ वर्तमान परगटचें काम म्हाका ओडवीक न्हय, म्हाका ह्यो कायदो. तें हांव परगट करिना जाल्यार म्हजें कोटा. बाबा भयणीनो, आमी जाणो, सावलू जेजूचो व्हडलो दुस्मान आसलो. ताच्यान जेजूचें नांव आयकूंक जायनासलें. जेजूच्या शिसांक तो पिडापीड दितालो. आनी असलेंच पिडापीड दिवपाचें आपलें कार्य मुखार व्हरूंक तो दामास्कुसाचे वाटेक आसतना जेजू ताच्या जिवितान भितर सरलो. ताणें जेजूचो खासगी अणभव केलो. आनी जेजूचो खासगी अणभव करिना फुडें जेजूच्या मोगान तो पिसो जालो. ताचो हुस्को आतां एकूच जावन आसलो, जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक परगटून, जेजूच्या मोगाचो गोवाय कसो जियोन दुसऱ्यांक जेजू सरशी हाडूंक, दुसऱ्यांच्या काळजांनी जेजूचेर भावार्थाचें बीं रिगोवंक, भावार्थाचो उजवाड फांकोवंक. आनी देखून तो कितें म्हणटा, हांव स्वाधीन आसुनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर सगल्यांचो गुलाम जाता. असोक्तां बरोबर हांव असोक जाता. सगल्यांक भावार्थाचें बरी खबर परगटूंक हांव सगल्यांक सगोट जाता. बाबा भयणीनो, आमी देवाच्या मोगाचे गोवाय कशें जियेतले जाल्यार आमच्या जिवितान आमकां कोश्ट, आडखळी, आव्हानां, चॅलेंजीस चुकोनान म्हूण आयचें पयलें वाचप आमकां उगडास करता. आमी आयच्या पयल्या वाचपान जोबाची खबर आयकली. जोबान देवाचो मोग अणभवलेलो. देवान ताचें सगळें जायतें बरेंपण दाखयलें. पूण उपरांत ताच्या जिवितान कोश्ट येता. देव ताच्या जिवितान आडखळी, कोश्ट, जिन्सां भासाचे आलावाल निर्मिता. तो अशें म्हणटा, मनशाचें जिवीत ह्या संवसारान एक बारादीक ओझें न्हय. ताच्या जिवितान तो आडखळी अणभवता. तो म्हणटा, हांव रातचो खाटीर
आसतना अंथरुणार आसतना हांव पिरगोता केन्ना सकाळचो उसवाड फांगतलो तें आशेवन पळयत रावता आनी तरी आसतना आपल्या कोश्टांनी तो देवाच्या मोगाचो गोवाय कसो जियेता देवाचेर आलोना तसलो विस्वास दवरता बाबा भयणीनो जेजू बापाच्या मोगाचो गोवाय कसो जियोंक सगल्या वेळार सगले सुवातेर बापाच्या मोगाक साक्षी दिवंक जेजू खंयचें बोळ आयलें आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां जेजू सकाळीं फुडें उठ्ठा आनी एक सुरे सुवातेर वचून मागणें करता हो जेजूच्या जिविताचो मुळावो बाजू दिस इज द फंडमेंटल डायमेन्शन ऑफ द लायफ ऑफ जीसस ताच्या बापा लागीं ताचो घोट एकचार हीज डीप फेलोशीप कम्युनियन विथ द फादर तो आपल्या बापाच्या खोल एकचारान जियेतालो ओगेपणान मागण्यान वेळ सारून बापा लागीं आपलो संबंद खोलायतालो आनी तो बापाच्या एकवटान जियेतालो देखून ताका सगल्या वेळार न्हयच आपल्या उतरांनी पूण आपल्या कोरण्यांनी बरेपणाच्या कोरण्यांनी आपल्या बोगसण्याचे वागणुकेन आपल्या आख्या जिवितांतल्यान बापाचो परजळीत गोवाय कसो जियोंक ताका बळ मेळटालें हेंच आमी भाग्योन पावलूच्या जिवितान पळयता एक पावट ताका जेजू मेळ्ळ्या उपरांत तशें म्हणटालो हांव जियेतां तो हांव न्हय जेजू म्हजें सगळें जियेता जेजू विरेत म्हज्यान कांयच करूंक जायना आमी जेजूचे गोवाय कशें जियेतले जाल्यार आमच्या उतरांनी आमच्या कोरण्यांनी आमच्या जिविताचे गोवायकेन बापाच्या मोगाक आनी जेजूक आमी गोवायकी दितले जाल्यार आमच्याय जिवितान आमी जेजूच्या एकवटान जियो आमच्या मागण्या उद्देशी देवाच्या उतराच्या नियाळा वाचपा नियाळा उद्देशी संस्कारांचे समोरमणे उद्देशी खरीत भाशेन मिसाचे बेटेन भोक्तीन वांटो घेवन आमी जेजूच्या मोगान वाडून वचूं आनी हे भाशेन जेजूच्या मोगाचे गोवाय कशें जियोंक आमी जेजूच्या एकवटान वाडूंक चड गरजेचें म्हज्या भावां भयणीनो शिक्षकांनो कातेकिस्तानो आनी शिकप्यानो ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान ऑक्टोबराचे 10 पवित्र सभेन आमकां एक नवो भोक्तिवंत मेळ्ळो ताचें नांव कार्लो आकोतीस 15 वर्सांचो तरणाटो 2006 वर्सां तो 15 वर्सांचे पिरायेर संपलोलो आनी 14 वर्सां मदें पवित्र सभेन ताका भोक्तिवंत म्हूण परगटलो कोण भाशेन तो भोक्तिवंत जालो कोण भाशेन तो भाग्योन जिवीत जियेलो कोण भाशेन जेजूच्या मोगाक ताणें गोवायकी दिली तो ल्हानूच आसतना खरेंच म्हळ्यार खंय ताची आवय बापूय चड धर्मीक न्हय आसली दे वर नॉट व्हेरी रिलिजियस पूण हो भुरगो काल्लो ल्हानूसथान 2-3 वर्सांचे पिरायेंतल्यान जेजू सगळें खेरीत मोग दाखोवंक लागलो मात वाडटा ताची आवय बापूय ताका पासयेक वतालीं तेन्ना खंयचेय गोरजे लागीं तो पावलो जाल्यार तो आपल्या माय पायक सांगतालो खंय माय पाय म्हाका ही गोरजेन व्हरात हांव जेजूक मेळूंक सोदतां आय वॉन्ट टू मीट जीसस आनी खंयसरूय खेळटना ताका फुलां दिसलीं जाल्यार तो फुलां एकठांय करतालो खंय आनी सायबीण मांयचे मुर्ते मुखार व्हरून घालतालो ताच्या काळजान सायबीण मांयचो खेरीत मोग आनी भोक्ती आसलेली 7 वर्सांचे पिरायेर ताणें व्हडे भोक्तीन पयलो कोमयाव केल्या उपरांत काल्लो खंय दिसपट्टी मिसान वांटो घेवंक वावुरतालो घडटा जाल्यार आदींच वचून परम संस्कारा मुखार जेजू मुखार दिमी घालून मागणें करतालो आनी मीस आदी मागणें करूंक घडूंक ना जाल्यार मीस जातोच जेजू कोमयावन आपल्या काळजान घेतोच मीस सोंपल्या उपरांत जेजू सांगता मागणें करून वेळ सारूंक ताका चड आवडटालें पूण न्हय जेजूचो मोग ताणें केलो पूण हो जेजूचो मोग दुसऱ्या सभेन दाखोवंक वावुरलो ल्हानूच आसतना खंय ताका गरिबांचो खेरीत हुस्को आसलो कोणें ताका कितें पयशे गिफ्ट दिले जाल्यार तो गिफ्ट तो गरिबांक दितालो खेरीत भाशेन कोण होमलेस घरदार नासलेलीं आसात रातचीं रस्त्यांचेर स्टेशनांचेर न्हिदतात तांकां आदार करूंक तांकां न्हिदूंक उशीं घेवंक ताका व्हडलो हुस्को आसलो न्हय जेजूच्या मोगान तो वाडलो पूण हो जेजूचो मोग आपल्या सांगात्या सगळें दाखोवंक आपल्या इस्कॉलान कोण शिकपान तितलो हुशार ना ताका तो आदार दिवंक सदांच कबूल आसलो
आनी इतलो बरो भुरगो आसतना 11 वर्सांचे पिरायेर काल लोक कांकराची कॅन्सराची पिडा जाली ताका रोगताचो कॅन्सर ल्योकेमिया जाला म्हूण गमलो पूण तो निराशी जालो ना तो गुणांनी बोल्लोलो तरणाटो आसलो ही वॉज एन इंटरनेट एक्सपर्ट कंप्युटर प्रोग्राम आपल्याक कॅन्सर जाला म्हूण गोमना फुडें ताणें कितें केलें ताका व्हडलो गूण आसलेलो कंप्युटर विजार्ड आसलेलो आनी देखून पुरोम संस्काराच्यो मिलाग्री युकरिस्टीक मिरेकल्स हाचे वयर ताणें सगळी खबर म्हायती घेवन एक वेबसायट सुरू केली तो मोरचे आदीं 6 म्हयने आदीं ताणें ही वेबसायट उक्ती केली ही ओपन दीस वेबसायट with all the information of Eucharistic miracles ताचो हुस्को आसलेलो पुरोम संस्कारान आसलेल्या जेजूचो मोग ताची भक्ती जाता तितल्या मनशांक पावोवंक बाबा भयणीनो हो तरणाटो पयले सुवातेर जेजूच्या मोगान पिसो जाल्लो थोड्याच 15 वर्सांचे पिरायेर जेजूच्या मोगान वाडून वचून आपल्या जिवितांतल्यान जेजूच्या मोगाक ताणें उर्बे बरीत गोवायकी दिली काय बरी देख आमकां जावं शिकप्यांक जावं शिक्षकांक जावं कातेकिस्तांक जावं आमकां पाद्री माद्रींक तो पोरजोळीत नमुनो जेजूच्या मोगान तो जियेलो आनी वाडलो आनी आपल्या आख्या जिवितांतल्यान जेजूच्या मोगाक गोवायकी दिली ताच्या जिविताची स्फूर्ती घेवन बागेवंत जुझेवाजाच्या जिविताची स्फूर्ती घेवन बागेवंत पावलोच्या जिविताची स्फूर्ती घेवन तुमी आनी हांव सदांच जेजूच्या मोगान वाडून वचूं जेजूचेर आमचो भावार्थ थांबोन आसतना खोलावंक आनी आमच्या जिवितांतल्यान ह्या भावार्थाक गोवायकी दिवन हेंच भावार्थाचें बी दुसऱ्यांच्या काळजांनी रिगोवंक आनी वाडोवंक आनी जेजूचे उर्बे बरीत साक्षीदार जावंक ह्या मिसान बापाचे कृपेचें बोळ आमकां मागुया सगलीं उबीं रावुया म्हज्या मोगाळ भावां भयणीनो आमी जेजूचे उर्बे बरीत गोवाय कशें जियेतले जाल्यार आमकां भावार्थ चड गरजेचो हें भावार्थाचें देणें आमकां आमच्या पवित्र स्नानान मेळ्ळें देखून ह्या वेळार आमी बावतिस्माच्यो भासावण्यो णव रावन आमचो भावार्थ आमी शिबो करुया भावां भयणीनो देवाची स्वतंत्र भुरगीं कशीं जियोवचे खातीर तुमी पातकाक पाठ करतात वय हांव पाठ करतां पातकाची गुलामां तुमी जायना जावच्याक खोटेपणाच्या फुसलावण्यांक तुमी पाठ करतात वय हांव पाठ करतां सोयतानाक पातकाच्या बापायक तुमी पाठ करतात वय हांव पाठ करतां सोर पदवीदार देवा बापाक स्वर्गा आनी प्रितुमेच्या रोचणाराक तुमी सोत मानतात वय हांव सोत मानतां जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आंकवार मारयेंतावन जल्मलो ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी ताका केपिलो तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवंत जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला ह्या आमच्या सोमयाक तुमी सोत मानतात
वोय हांव सोत मानता बापा आनी पुताक हांव उपसोल्ल्या आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्र आत्म्यांक तुमी सोत मानतात. वोय हांव सोत मानता कातोलीक पवित्र सोबेक भोगतांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें पुनर्जीवनपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सोत मानतात. वोय हांव सोत मानता ओ आमचो भावार्थ, होच आख्खे पवित्र सोबेचो भावार्थ. तो उचारूंक आनी ताचे पोरमोणें जियोंक आमकां ओडवीक आनी अभिमान भोगता आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. बाबा भयणीनो, आतांच आमी उचारलेल्या भावार्थाच्या उजवाडान आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिविताचीं पावलां मारून जेजूचे उर्बे बरीत साक्षीदार कशीं आमी जेतल्या जाल्यार देवाच्या आदाराची आमकां गरज. तर ह्या वेळार आमची थोडी मागणी खावतीकायेन इन विस्वासान बापा मुखार दवरून हो देवाचे कृपेचो आदार आमकां मागुया. आमचो पाप साहेब, बीप साहेब, याज्ञीक तशेंच म्हत्वाची आपल्या आपोवण्या वरवीं क्रिस्ती पोरजेचो भावार्थ वाडोवंक जबाबदारेन वावुरतात. तांच्या वावरांत तांकां आडखळी येतात तेन्ना पवित्र आत्म्याचो आदार तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या वडा मोगा आमच्या भाग्यांका दी बाबा. आमच्या सरकारी वडिलांनी आपली जुट्टी चलयतना आपली कोरी जबाबदारी आपले पोरजे सोवें कितें ती वळखून घेवन सोमेस्तांक फावो जातल्यो सवलती मेळून दिवंक आनी अदीक करून ह्या संकश्टाच्या वेळार गरजेवंताच्या आदाराक पावूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या वडा मोगा आमच्या भाग्यांका दी बाबा. भुरग्यांक मुळावी क्रिस्ती धर्माची वळख कुटुंबांतूच आवय बापूय वरवीं मेळटा. दर एका आवय बापायन आपली जबाबदारी वळखून घेवन आपल्या भुरग्यांक जेजूचे वळखी बरोबर बऱ्या तत्वांनी वाडोवंक भार घेतल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या वडा मोगा आमच्या भाग्यांका दी बाबा. देव संदेशकारां तशींच शाळेंत शिकयतलीं शिक्षकां आप खोशेन भुरग्यांक जेजूची वळख दिवंक वावुरतात. क्रिस्ती धर्म शिकोवणेच्या केंद्रांत फावो जाल्ल्या तरेकवार उपायां वरवीं ताणें जेजूची वळख मोगान भुरग्यांक दिवंक आनी वर्गांत तशेंच वर्गा भायर आपल्या जिविताचे चालींतल्यान जेजूक गोवाय दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. तुझ्या वडा मोगा आमच्या भाग्यांका दी बाबा. आयज आमी धर्म प्रांतीक जेजूचे वळखीचो दीस आमच्या गोंयांत समारंभताव. क्रिस्ती धर्म शिकोवणेचें केंद्र सोमेस्तांच्या भावार्थाची आकारणी करूंक आनी जेजूचे वळखीन भुरग्यांक वाडोवंक वेगवेगळ्या उपायां बारी वावुरता. केंद्रांत वावुरतल्यांक आनी तशेंच हो बरो वावर फुडें व्हरूंक तांकां आदार सहकार दितल्यांक
उर्बा आनी पवित्र आत्म्याची गोठाय दी म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या बरा मोगान आमच्या मागण्या दे बाबा. आयज सोंपोन गेलोल्या आमच्या पाद्री भाव होसे सावन केलोल्या भावार्थ आकारणीच्या वावरा सेवे पासत देवाक दिनवासतां आनी ह्या भावार्थाची मजुरी देवान ताका फावो करूंक आनी आपल्या वैभवांत घेवूंक बापा लागीं मागुया. तुझ्या बरा मोगान आमच्या मागण्या दे बाबा. भोव मोगाळ बापा, व्हडा विस्वासान आमची थोडी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान. जायते आमकां जोण एकल्याक मागचें आसा. खालतेपणी तुजे मुखार दवरलेल्या ह्या आमच्या प्रार्थनांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी जाल्यार तुज्या उदारपणान ती आमकां फावो कर. हें आमी मागतां त्याच तुज्या प्रितीवंत पुता जेसूचे नांवी. आमेन. उंडो आनी सोरो. आख्खे वरोसभर दोतोनीचे केंद्र, लोकसंपर्क साधनां आनी तरेकवार उपायां वरवीं भुरग्यांच्या आनी सोमेस्ताच्या भावार्थाची आकारणी करूंक भार घेवन वावुरला. हो बरो वावर फुडें व्हरूंक जायत्या संदेशकारांनी आनी शिकवण्यांनी आपलो सहकार दिला. फिरगोजेच्या याज्ञिका आनी आवय बापाय वरवीं कुटुंबांनी भावार्थाची आकारणी जावंक पावल्या. ह्या वेळार सगळ्यान केल्ल्या वावराचो फळ आमी बापाक ओरुंपया आनी जेजूच्या मासा रोगता बरोबर आमच्याय वावराची मोडणी जावं हो उंडो सोरो याज्ञिकाच्या हातांत घालुया.
म्हज्या भावां भयणीनो, हें आमचें बलिदान आमच्या सर्गींच्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुज्या पुताचे कोश्ट आनी मरण संवसाराचे सोडवणे खातीर तुवें मानून घेतली. तुजे पवित्र सोबेच्या प्रार्थनांक कान दिवन आमची देणी स्विकार कर आनी तुका समर्पिल्ल्या आमच्या जिविता वरवीं आमच्या काळाच्या मनशांक जेजूची सोडवण आमी दिवंक पावूं. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोर्वकाळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तिका कोणवालायेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय. इतले कोणवालायेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सर्वोंडार करून धाडलोय. जें जेजू सोवें तुका मानतालें तेंच आमचें सोवें तुका मानूंक पातोक मात सोडून हेर सगल्यान आमचे गोतीन जियोंक तुवें ताका पाठयलोय. आदवान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कुरपेची देणी ओगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाडून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भक्तां बरोबर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स
नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा कोरात. Bavartaco kut porgotuja. Sumia Jesu Tuce Morona Somorum da Tuce Buno Život Porami Porgota Tuce Kami odreka. बापा जेसूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रगत शेवतेल्या मा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत आमचो याज्ञीक भाव फादर कोसेसांव, आमची घरची आनी हेर आमच्या भाव भयणांची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजुळीत मुखामळ पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बाग्योन झुजे बाग्योन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतवेदार बापा सोरबोंडोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मोशा बापा भयणीनो, जेसून नोयस देवाक आब्बा बापा म्हणून उलो केलो, पूण आपल्या जिवितान ताचो गोवाय कसो तो शियेलो. जेसूनच आमकां शिकयलेलें देवाच्या भुरग्यांचें प्रार्थन म्हणून आमी आतां देवाक आब्बा म्हणटा. आमच्या जिवितांतल्यान जेजूचे गोवाय कशें जियोवन देव आमचो सगल्यांचो मोगाळ बाप म्हूण आमी गोवायकी दिवंक ताचे कृपेचें बोळ आमकां मागुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सबोसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटली पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता
तुवें तुज्या दोरमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता मोशी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बवर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं कुशालकायेन आनी मोगान एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. Levaci संसाराचे पकटोरे आमची काबूत कर. देवाची शेली संसाराचे पकटोरे आमची संसाराचे पकटोरे आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणांक आपयली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
मोगाल जेजू, ह्या वेळार तूं आमच्या काळजांत आयलाय देखून आमी तुका दिनवासता. तुमी म्हजे गोवाय. ह्या वर्साच्या गोवलीक आनी दोतोनीच्या विशयाचेर आमी वरसभर नियाळ केलो. दोतोनीच्या मुन्यारपणा वरवीं तुजोच मोग आमी कळावंक पावल्या. हाचो फोल कसो तुकाच आमी आमच्या कुटुंबांत, शाळेंत, कॉलेजींत, वावरा सुवातेर, समुदायांत आनी समाजांत प्रोसंग करूंक पावल्या. ह्या वर्साचे आवगोड परिस्थितीन पर्यान आमचें कार्य उदारपणान पालून दुबल्या धाकट्या सवें मोगान जिवन गरिबांच्या आनी गरजेवंतांच्या आदाराक पावून आमच्या बाबाताची गोवायकी दिली. हें सगलें आमी तुज्याच आदारान केलां म्हूण मानून घेवन जेजू आनी एक पावट
आमी आर्गां तुका वोमता. Pratuia. देवा सोर मनशांच्या दोयाळ बापा, आमी शेवलां तें सोर्गीचें जेवण आमकां खोरी क्रिस्ती जीण जियोंक आदार दिवं आनी सगल्या तुज्या भुरग्यांक पवित्र करूं. अशें तुजी आख्खी पवित्र सभा पोरजांक सोडवणीची खुणां जावं. तिचे वरवीं सगलीं मनशां जेसून खुर्सार जोडलेल्या तारुणान उपकारी काळजान वांटो घेवं. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेसूचे नांवीं. आमेन. आमी बसूया. आज जेजूचे उडकीचो दीस आमी हांगासर समोर गुंता आनी जेजूचे उडकीचो दीस म्हळ्यार भावार्थाचे उडकीचो समारंभ आनी आमचें दोतोनीचें फेस्त. दोतोनीच्या भुरग्यांक संदेशकारांक तुमी तुमचे वरवीं भावार्थीचे उडोवक दितात. सगल्यांचे आमच्या नांवान आमी तुमकां ह्या दिसाची परबीं दिता. देव तुमकां आपल्या सुबान देण्यांनी भरूं. थोड्योश्यो कुडवण्यो आमचे फिरगोजकारांक फाल्यां सोमार 8 तारीख रेझोरेक्शन लेमोस हाका म्हयन्याचे मीस आनी फंडाची मागणी सकाळीं 8 वाजता. ही कोडून आमकां सगल्यांक फेब्रुवारीची 21 तारीख पिराचीत काळाचो पयलो आयतार. ते दिसा आमचे दियोसेजींत भावार्थाची यात्रा व वॉकिंग पिलग्रिमेज हिचो दीस. हे वर्सा यात्रा आसा पूण आमी कोविड-19 हे महामारींत आसलेल्यान आदल्या वर्सांनी हजारांनी लोक आयलो तसो ह्या वर्साक जावचो ना. पूण ह्या वर्सा ती आमी 3 तोरांनी करतल्या. पयलें म्हळ्यार प्रतिनिधींची यात्रा जंय आमचे थोडे रेप्रेझेंटेटीव वांटो घेतले. दुसरी म्हळ्यार फिरगोजकारांची यात्रा आमी फिरगोजेंतूच यात्रा करतल्या. आनी तिसरी घरांतूच आसलेल्यांची यात्रा. प्रतिनिधीची यात्रा हातूंत 2 फिरगोजेंतलीं 13 जाणां व एका वारादांतलीं 30 जाणां. त्या भायर सांकवाडे फिरगोजेचे सरभोंवतणच्यो फिरगोजो आसात तांची थोडीं फिरगोजकारां हातूंत वांटो घेतली. आनी सगळीं मेळून तीं थंयथान आपण थारायल्ल्या जाग्यार सांकवाडे वयतलीं. हांगासरलो नॉर्थ गोवाचो लोक आसा तो अक्षय इगोर्जे लागीं देंवतलो आनी थंयथान वयतलीं. सावथ गोवा आसा तीं सगळीं कुट्टाळे इगोर्जेच्या वेच्या जंक्शनार देंवतलीं थंयथान वयतलीं. आनी मोर्मुगांव डिनरींची सांत जासीत ब्रीज आसा थंयच्यान चलून वयतलीं. यात्रा आमची ह्या वर्साक 3 वरांचेर न्हय पूण 5 वरांचेर सुरू जातली. आनी आमी मागीर सांगाती सकाळीं आमच्या बिस्प सायबा बरोबर 6:30 वरांचेर मीस करतल्या. आतां हातूंत ही 13 जाणां कोण येवचीं तें पदवीकारा लागीं विचारचें. पदवीकार थारायतलो. दुसरी आनी गरजेची म्हळ्यार फिरगोजकारांची यात्रा. हातूंत आमकां सगळ्यांक वांटो आसा. ह्या वर्साक 3 जाणां थंय वेतात म्हणटोच सगळीं फिरगोजांतूच उरलीं.
आमी हातूंत वांटो घेवया आनी आमी कशी करूंक शकता. पयले सुवातेर आमचे फिरगोजेंत त्या दिसा 21 वेर आमी आमच्या घरांतान इगोर्जेंत आमी चलून येवचें आनी घरा वेताणाय आमी चलून वेचें. आमी चलून येताना वेताण एक बिश्टी पासय कशी जायना जावं, पूण आमी यात्रेंत आसा हें दाखोवंक आमी सगळीं घराची वांगडी बरोबर येवया, मागणें करुया, तेर्स करुया आनी ह्या पिराजीत मनाच्या ह्या वातावरणांत आमी भितर सरुया. हे तरेन ही चलून येवपा वचपाची आमची यात्रा जाली. तो दीस आख्खोच आमी पिराचिताचें मन सांबाळून आमी सारचो. आमचे बिस्प सायबान हे यात्रेचें ही भेट आमकां दिली तेन्ना ताचें एक खोल मन आसलें. तें म्हळ्यार ह्या पयल्या आयताराकतान आमी हे पिराचिताचे आत्मीकतायेन भितर सरुया आनी हे यात्रेंतल्यानूच आमी आख्खी हो पिराचीत काळ येवसल्या मनान आमी सारुया. देखून हेंच मन धरून तो दीस आमी येवसल्या आत्मीकतायेन सारुया. आमी यात्रेकारां हांगासर आमचें ठिकाण म्हळ्यार देवाच्या बापाच्या गोपांत वचपाचें. म्हणटूच हांव यात्रेकार कसो आनी देव म्हजें ठिकाण कशें हें समजून त्या दिसा नियाळ करूंक हो आमकां एक बरो सैक. ते दिसा तेच बरोबर आमी संदेशकारां आमी वाडलेलीं, आमची आवय बापूय बी वाडलेलीं आसात. आमकां वर्शी सदां आमी जेवतना आमी जेवन रोखडीच उठोना, आमी मातशें मेजार बसता, उलयता, कितें सांगता. अशें सांगतना आमी बी एक नवसरणेचो अणभव वो आमी आदीं हे पिराचीत हे रितींत वो हे यात्रेंत भावार्थाची यात्रेंत फाटल्या 2 वर्सांनी आमी जर वांटो घेतला आनी थंय कितें म्हाका भोगलें हो अणभव आमी त्या दिसा सारुया. हे तरेन आख्या कुटुंबाकूच एकामेकाक अणभव सांगून आमी ग्रेस करुया आनी हें मन खोलावूंक आमी तातूंत सहकारी जावया. त्या वेळार त्या दिसा सांजे बरोबर समुदाय कशी न्हय, पूण आमी शेजारचीं घरां बरोबर मेळून घरचे वांगडी आमी कुर्साची वाट काडूं येता. ह्या समयार खरीच कुर्साची वाट तयार केल्ली आसा. आमी ती पादवीकारांक धाडल्या, तांणी PPCच्या वांगड्यांक धाडटले आनी थंयच्यान मागीर तुमकां दर एका गोरेब्यांकूय ती मेळटली. ती लेगून तुमी त्या दिसा वापरूं येता. ह्या वर्सा आमी अदीक म्हत्व फिरगोजकारांची हो फिरगोजीन जातली हे यात्रेचेर आमी घालतल्या. आनी तिसरी थोरा म्हळ्यार घरांत आसलेल्यांचीच यात्रा. वेगवेगळ्या कारणाक लागून थोडीं घरांत आसात. कोणी पिरायेक लागून, कोणी पिडेक लागून, व कोणी सायद भिरांतीक लागून. तांकांय बी हो सैक उक्तोच आसा. आनी देखून घरांत आसलेल्यांनी त्या दिसा यात्रा कशी आनी कशी करूं येता. आमी अर्दें वर तर घरांतूच आसात तांणी पासूय मारून चलून हातांत कोंत घेवन मागणें करचें, तेर्स करचो. आनी आमी जर अर्दें वर चलता, ह्या अर्द्या वरा मदीं आमी 3 किलोमीटर तरी चलतले. म्हणटूच म्हजें मागणें जालें, चलपूय जालें आनी हें चलपांत हांवें हें मन समजुचें. हांवूय ते यात्रेंत हांव सांकवाड्या वचपाचो म्हाका जायना, हांगासरूच हांव जेजू बरोबर चलता. हे मनान आमी तें करुया. त्या दिसा तशेंच आमी घरा आसलेल्या देखून पवित्र पुस्तक देवाचें उतर आयज आमी सेवाधर्मान बिस्पाचे प्रवचनांतल्यान आमी आयकलां. देवाचें उतर पुरगुटूंक आमी जर पुरगुट्टले तें आमी जाणा जावंक जाय आनी पवित्र पुस्तक आमकां व्हडलो उपाय हें जाणा जावं. आमी त्या दिसा खंयचेय पवित्र पुस्तकांतले 1 वा 2 आवेसभर आमी वाचूं येता. खरीत भाशेन खंयचे आवेसभर वाचचे ते आमी तुमच्या यादनिकांक चीट बरयला थंय घातलां. ते तुमच्या पॅरिश बुलेटिनाचेर ते छापून हाडटले. तातूंतले तुमी खंयचे आवेसभर विचून काडचे. आमचे पिराचिताचें मन दाखोवंक आमी त्या दिसा आमच्या शेजाऱ्याक, आमच्या वाड्यांत वा आमच्या गांवांत कोणूय गोळ एकसुरो आसा, म्हज्यान जर ताका भेट करूं येता ताचेशी बसून आमी वेळ सारुया. एक धाकटेंशें बरोबर तें आसा मागणें करूं येता. वो आमी फोन तरी करून आमी तांची वासपूस करुया. जेजू सिमांगेर गेलो, आमी ह्या आमच्या एकसुऱ्यांक पिडीवंतांक आमी भेट दिवया.
ह्या वर्साक तशेंच आमी कोरेजमांत कितें तरी उणें करून कितें सुगूर करुया आनी आमचे फिरगोजांनी गूड सॅमेरिटन फंड सुरू जाल्लो आसा आमी आमची भेट ओगेपणान करून आमी ओगेपणानूच ह्या फंडाक दिवया हे तरेन म्हजें एकल्याचें बरेपण कितलेच गरजेवंतांक पावतलें हें अशें आमी करुया आनी तशेंच घरांतूय बी सांजे वेळार 7 वरांचेर आमी कुर्साची वाट करूं येता पुरजोडाचेरूय आसा ही दाडल्या तिवूय आसा वो तुमचे लागीं कुर्साची वाटेची मांडावळ आसा तिवूय तुमी त्या दिसा करची आनी त्या भायर आमी घरांत धाकट्या वस्तूंनी आमी सेवेची जावची कसल्यो धाकट्यो सेवा म्हज्या घरांत हांव पळयतां तुवें गोडे चिकोल आसा हांवें कोणाक सांगचें सारून हाड सूप घेवन ये सारून मार हें सांगपाचें न्हय त्या दिसा हांवेंच ओगेपणान वेचें हांवें तुवें सारून घेवची चिकोल काडचो भायर उडोवचो वो आमच्या घरांत सूय आसा हांव जेवन जातोच वो हांव च्या पिवन जातोच म्हजें कॉप वो म्हजी बशी आनी कोण धुता त्या दिसा आमीच उठून आमीच धुवया हे तरेन धाकटी सेवे वरवीं हांव जेजूचीच सेवा करपी पिराचीत मनान भितर सरपी ही आमची चाल जावं दी गोबराच्या बुधवाराक तान पिराचीत काळ सुरू जाता आमचे पवित्र सभेन 2 उपास आसात पयलो गोबराच्या बुधवाराक आनी दुसरो निमाण्या शुक्राराक गोबराच्या बुधवाराचो उपास आमी यात्रेक पासत आनी ताच्या येसा पासत आमी भेटूया ह्या वर्साक हांगासर फिरगोजांतूच जातली देखून आमकां ताळणीन पडपाची सूय आसा कसली आमी मोटरानूच या चलून वेचे न्हय ह्यो असले ताळणीचेर जैत व्हरूंक हे उपासाचें बोड आमकां आदार दिवं देखून तो उपास आमी बरे भाशेन खात्रेन जबाबदारेन करुया आनी ताचो फळ हे भाशेन आमी सगळ्यांक भेटूया त्या दिसांनी ब्रेस्तार आनी सोनवार आमच्या ओतोस्करणाची चवकशी करून कुमसाराचो संस्कार आमी समोरुया आनी शुक्रारा दीस इगोर्जेन कुर्साचे वाटेन वांटो घेवन त्या दिसाची मांडावळ किरीत भाशेन हे भावार्थाची यात्रा मनान धरून तयार केल्या हाची आमकांच वांटो घेवन आमकांच तयार जावंक तो व्हडलो उपाय जातलो देव बरें करूं निमाण्या आशिर्वादाक सोगलीं उबी रावया सोर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवें आसूं आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागोवया सर्गींच्या बापान आपल्या पुताच्या उतरां आनी कोरण्या वरवीं आपली वळख तुमकां दिल्या आनी आपले संदेशकार जावंक ताणेंच तुमकां आपयल्यान तो तुमचीं काळजां आनी मनां आपल्या मोगान पेटोवन तुमचो भावार्थ शिवो करूं आनी होच भावार्थ दुसऱ्यांक उर्बेन पोरगोटूंक तोच तुमकां आदार दिवं आमेन जेजू आमच्या सुरवंडरान आपलो मोग तुमकां उक्तो केला आनी तुमकां नवी आज्ञा दिल्या एकामेकाचो मोग करात तर होच मोग तुमच्या भुरग्यांक तुमी उक्तो करून उतरांनी शिकयतल्यात तें पयलें तुमच्या कोरण्यांनी तुमी पाळूंक आनी बेता थंयसर ताच्या शुभ वर्तमानांचो परजोळ शिंपडावंक तोच तुमकां आदार दिवं आमेन पवित्र आत्म्यान धर्मदुतांक बोळवंत केले तोच आत्मो तुमचेर देवूं तुमचीं काळजां थिरावूं आनी अडचण्यांचेर जैत व्हरूंक तो तुमकां शिकोवं भुरग्यांचीं काळजां जेजूच्या मोगान पेटोवचे आदीं तुमीच पयलीं बापाक खोतखोतीत काळजान भेटूं आनी आत्म्याचे शक्तीन उर्बेवंत जावं आमेन आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सगल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन समोयार आनी समोया भायर जेजूची वळख दिवन तुमी ताचे गोवाय जावंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उपकार
सगळीं बसूया. प्रितीच्या भावा भयणीनो, जेजूची वळखीचो दीस आमकां सगल्यांक आमच्या भावार्थ आकारणेचो वावर करूंक उत्तेजन दिता. आयच्या दिसा कांय नवीं दोतोरेचीं पुस्तकां उजवाडाक हाडूंक आमकां खुशालकाय भोगता. ही पुस्तकां उजवाडाक हाडूंक जायत्यांचो आदार आसा. जायत्यांनी हो वावर मोगान, त्यागान आनी हुस्क्यान केला. दोतोरेच्या केंद्राचो आदलो संचालक फादर आल्फ्रेड वास हाणें आपल्या सांगात्या बरोबर ह्या पुस्तकाच्या वावराक सुरवात दिल्ली. ताका आनी ताच्या बरोबर वावर करतल्यांक आमचे दिनवास. आमच्या बीस साहेबाच्या मार्गदर्शना खाल हो वावर करूंक एक समिती वेंचून काडली. रेव्हरंड डॉक्टर हेनरी फाल्कांव, फादर थॉमस लोबो, फादर मारियानो डिकोस्टा आनी फादर रॉबलन मास्कारेनस ह्या आमच्या याज्ञीक बाबा सांगाताक वावरूंक आमी जबाबदारी घेतली. बारीकसाणेन ह्या मुसुड्याची तपासणी केल्या उपरांत भावार्थाचो यात्रेकार ह्या माथाड्या काल ही नव्या दोतोरेची पुस्तकांची सांखोळ आयज तुमचे मुखार दवरूंक आमकां अभिमान भोगता. तशेंच केंद्रान वावुरतल्या फादर सावियो पिंटो, सिस्टर आरती वाद आनी फावस्ता गोन्साल्वीस हांकांय आमचे दिनवास. ही पुस्तकां आतांच्या काळार आमची भुरगीं ह्या आधुनीक काळांत वाडटात ह्या असल्या संदर्भांत आनी भुरग्यांची प्राणविद्या मनान धरून आनी आतांच्या काळाक उपकारता तसली आकारशीत आनी रंगरंगीत करून आमी तयार केल्यात. आमच्या आर्चबिस्पान भोव मानेस्त फिलीप नेरी फेर्रांव हांणी स्थापवले समिती वरवीं हो वावर चालू आसा. आनी आयज आमी भावार्थाचो यात्रेकार ह्या 10 पुस्तकांच्या वळेरींतलीं 3 पुस्तकां संदेशकारांक गुरू पुस्तकां आमी उजवाडाक हाडटा. पयलें पुस्तक देव रचणार, दुसरें पुस्तक देव जिवीत दिता, तिसरें पुस्तक पयलो कुम्यावाच्या जोम्यांक जेजू आमचें जेवण जाता, तशेंच पयलो संदनाचो संस्कार हो कुमसार आनी पयल्या कोमयावांक लागशिल्ली तयारी म्हज्या काळजान जेजू घेवंक हांव तयार जाता. तशेंच आनीक 2 पुस्तकां नेम्स इन द बायबल पवित्र पुस्तकांत नांवां आनी नंबर्स इन द बायबल पवित्र पुस्तकांत आंकडे ही पुस्तकां आमी उजवाडाक हाडूंक आयज आमकां खूब खुशालकाय भोगता. ह्या पुस्तकां बरोबर भुरग्यांक अभ्यास पुस्तक आनी आवय बापायंक मोबायल ॲप आसा, तांची तयारी चालू आसा. मागता ह्या वेळार आमच्या गोंय दामांवच्या आर्चबिस्प भोव मानेस्त फिलीप नेरी फेर्रांव हांच्या हातांतल्यान ह्या सगळ्या पुस्तकांचें विमाचन करूंक.
पयलें पुस्तक देव रोसनार हें गुरू पुस्तक पिराय 5 वर्सांच्या भुरग्यांक. देव जिवीत दिता हें गुरू पुस्तक पिराय 6 वर्सांच्या भुरग्यांक. जेजू आमचें जेवण जाता हें गुरू पुस्तक पिराय 7 वर्सांच्या भुरग्यांक. म्हज्या काळसांत जेजू घेवंक हांव तयार जाता हें गुरू पुस्तक पयलो संदनाचो संस्कार हो कुमसार आनी पयलो कमुन्यावांक लागशिल्ली तयारी. नेम्स इन द बायबल पयत पुस्तकांतलीं नांवां हें पुस्तक. नंबर्स इन द बायबल पयत पुस्तकांत आंकडे हें पुस्तक. म्हज्या बाबा भयणीनो ओरोसुयबोर ह्या गवळीक वर्सां पोटी जरी तर आमचे मोदें ही अवघड परिस्थिती उत्पन्न जाल्या कोविडाक लागून तरी आसतना जायत्या बसांनी भावार्थाचे आकारणेचो वावर आमच्या धर्म प्रांतान आमच्या फिरगोसांनी आमच्या शिक्षणीक घरांनी स्कूल्स कॉलेजीस हायर सेकंड्रीज हो दोतोरनीचो वावर चालू आसा. ह्या बऱ्या वावरा खातीर पयले सुवातेर आमी देवाक दिनवासता आनी ओरोसूय बोर नव्या नव्या भासांनी लोक संपोर साधना उदेशी करीत भाशेन अंदूच्या वर्सा हो वावर मुखार गेला देखून ह्या वावरान गूल जालेल्यांक सगल्यांक मोशी शबासकी. आमचे दोतोरनीचें केंद्र थंय आमचे दोग यादनीक भाव फादर रोमेओ गुदिन्यो फादर सावियो पिंटो वावुरतात, सिस्टर आरती आनी फाउस्ता आनी कितलीं जाणां तांकां आदार सहकार दितात. आमचे यादनीक आमचे मोठवाशी भाव भयणां आनी आमचीं लौकीक भाव भयणां तुमी आमचीं संदेशकारां
आमचे शिक्षक टिचर्स आमचे लौकीक फुडारी वेगळ्या वेगळ्या संस्थांचे वांगडी आवय बापूय ह्या सगळ्या वावरान तुमचें हातबोट आसा देखून आयज जेन्ना आमी धर्म प्रांतीक दोतोरनीचो दीस समोर उमतांव तुमकां सगल्यांक ह्या दोतोरनीच्या वावरान मिसळ जालेल्या शेमोरी आनी ओजारांनी आमच्या भाव भयणींक आमी दिन वाचतां तुमकां शेबासकी दिता तुमच्या वावराचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद मागता तिसरे सुवातेर आमी ह्या 6 पुस्तकांचें विमोचन केलां वी हॅव रिलीज द 6 बुक्स जशें आमकां आमच्या दोतोरनीच्या केंद्राच्या संचालकान उगडास केला ही दोतोरनीची सांखोळ ज सिरीज ऑफ कॅटेकॅटिकल बुक्स आमच्या फिरगोजांनी ते वापरूंक हे बोवार्थाच्या आकारणीचें मुनियारपण मुखार व्हरूंक आमकां असले उपाय चड गरजेचे ही सांखोळ भायर काडूंक जायत्या वर्सांची तयारी चल्ल्या हांव कोणाचेंच नांव घेवंक सोदिना पाद्रोमेवान जायत्या नांवांचो उगडास केला सगळे आमचे पाद्री भाव मोठवाशी भाव भयणां लौकीक भाव भयणां जांचे हातबोट ह्या वावरांत आसा तांकां आमी दिन वाचता शेबासकी दिता ह्या 3 पुस्तकांचें विमोचन करूंक आमकां खुशालकाय भोगल्या आनी उरलेलीं 7 पुस्तकां बेगीनच भायर सरचीं सगळीं आमी सांगाती वावरून ह्या दोतोरनीच्या पुस्तकाची सांखोळ भायर सरून आमचो दोतोरनीचो वावर आमच्या फिरगोजांनी बावार्थाच्या आकारणेचो वावर तुमचे उदेशी आमच्या संदेशकारां उदेशी आमच्या लौकीक फुडाऱ्यां उदेशी आमच्या याज्ञिकांनी मोठवाश्या आनी मोठवाशिनी उदेशी ओदिकूच नेटान मुखार वेचो म्हूण हांव आंवड येता सगल्यांक तुमकां ह्या वावरान मिसळ जाल्ल्या आमच्या भावां भयणींक आमची पोरबीं आमची शेबासकी आमची दिनवासनी आमी सगलीं उबी रावया Por godna korma